हालींच गोंयान बॉम्बे एक मिटींग जालें GI रजिस्ट्रेशन चेन्नयची आनी तेंच्यान आमचे जे पळय 12 एकंदर आमी GI एप्लिकेशन फायल केली तितूंतले 6 तेंच्यांनी एग्जामीन केले आनी 6 आमचे एप्रूव केले. त्यात गोंयचो कोरगूट रायस आहा, मागीर गोंयचो मुसरात आमो, गोंयचो मांगिलार आमो, गोंयचे एक काजू एप्पल आसा आनी त्या शिवाय म्हत्वाचें गोंयचें म्हणजे हँडीक्राफ्ट फर्स्ट हँडीक्राफ्ट गोंयाक जे GI मेळटलो तें म्हणजे गोवास कोकोनट कार्बींग. एक अशे 6 तेंच्यांनी एक्सेप्ट केला आनी तेचे एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आसा तो फायनल स्टेजीर आसा. आमी लागलीच तेचो एग्जामिनेशन रिपोर्ट धाडून दितले. बाय केन्ना म्हटल्यार आनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट धाडून दिल्यार ते विदीन 3.5 मंथ म्हणजे 4 म्हयन्या पर्यंत आमकां GI मेळोंक जाय, टॅग मेळोंक जाय. तेंचो एक प्रोसेस आसता की 4 म्हयने ते GI पब्लीश करतात जर्नलान, कितें कोणाचें ऑब्जेक्शन जाल्यार करपाक, आनी ते पिरियड जालो की मागीर इट इज ग्रांटेड. या ती जी उरल्या पळय आमचे 6 एप्लिकेशन तितूंत गोंयचे सॉसेजीस आहात, मागीर गोंयचे कुणबी सारी आसा, गोवा कावियार्ड आसा, गोंयचे घुमट आसा, गोंयचे हुर्राक आसा आनी गोंयचे स्वीट डोजर, अशी 6 एप्लिकेशन आमची अजुनूय आसा जी अंडर प्रोसेस आहात वेरियस स्टेजीर विथ GI रजिस्ट्री. आमी ऑलरेडी फायल केला आनी दे आर अंडर प्रोसेस एट GI रजिस्ट्री एट वेरियस स्टेजीस. त्या शिवाय कोकोनट फेणी ताका आमी एक एमेंडमेंट मागला, जी आमची गोंयची काजू फेणी जाल्ल्या तेतून आमी गोंयचे फेणी कोकोनट फेणीकूय GI मेळटा म्हणून आमी एमेंडमेंट फायल केल्ले आसा.